रोशन भाई, आयज तुमी हांगासर सिनियर सिटीजन स्पोर्ट्स डे ऑर्गनायज केल्लो आसा, सो कितें सांगूंक सोदता? आयज सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या आख्ख्या आरपोरा नागवा तशेंच कोंगोडच्या तशेंच आख्ख्या गोंयच्या आनी इंडियेच्या लोकांक इंडिपेंडन्स डेयाच्यो उनुनीत परबी दिता आनी मागता आमचे सगळे इंडियन्सांक बऱ्या भाशेन हे जो आमचो सेलेब्रेशन आहा पळय तो करचो आनी आमी सगळे एक युनिटीन रावचे म्हणून एक हांव सांगूंक सोदता. जावं हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आमी सगळ्यांक वांगडा घेवन आमी चलपाची आयच्या दिसा नित्यांत गरज आसा. सो आनी हो जो आयज आमी जो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आहा, आमी इतकीं वर्सां 15 ऑगस्टाक कंटिन्यू जाता 4-5 वर्सां जाली आमी प्रोग्राम करीत आसा आनी आमी ते प्रोग्राम सदांच भुरग्यांक लागून करताले. आयज खंयसर तरी आमकां दिसलें की आमच्या एल्डर्सांक सिनियर्सांक जे आयज आमी आहा ह्या संवसारांत ते तांकां लागून आसा. जेंच्यांनी आमकां पळय ते फावंडेशन दिल्या त्या फावंडेशनाचेर आमी वयर सरलेले आसा. तांकां लागून एक कितें तरी एक्टिविटी करची अशी आमकां आमच्या सगळ्या भुरग्यांक दिसली आनी ताका लागून सगळ्यांनी फुडाकार घेवन एक धाकटुलो असो प्रोग्राम करचो म्हणून चिंतलो आनी बरो आमकां सगळ्या लोकांनी बरो एक रिस्पॉन्स दिल्लो आहा. सो हांव सगळ्या लोकांक आमच्या देव बरें करूं म्हणटा. गेमी कितें आहा तुमच्या? गेमी एक्चुली आमच्यो खूब आसा पूण आमचो टायम म्हाका दिसना पावतलो कहो, कित्याक आतां ऑलमोस्ट 2 वरां जालीं गेमी चालूच आसा. सो आनी चडशी आनी 1-2 वरां वयतली. सो आमी जाता तशे गेमी खेळटले. लोकांचो हे पळयता एनर्जी कशी आहा ती, कित्याक ऑलमोस्ट 50 वर्सांनी ती फिल्डार देंवल्या. सो पळोवया तेंची एनर्जी कितली आहा ती. तेंची एनर्जी आसा जाल्यार आमी आख्खो दिसूच खेळोवपी गेमी. येस सर. आयज हांगासर एक स्पोर्ट्स डे ऑर्गनायज केल्लो आहा, सो कितें सांगूंक सोदता ताचेर? सर आज तर म्हाका खूबच हांव सारको सिनियर सिटीजन आनी अशें म्हाका सुद्दां आयज इतलें एक्टिवनेस जावन पडला म्हाज्या आंगान की हो तेणी जे आमच्या रोशन रेडकरान हो इंडिपेंडंट 80th इंडिपेंडन्स सेलिब्रेशन केलां हें आमच्या आरपोरा नागवा कॉन्स्टिट्युएन्सी जे कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आरपोरा नागवा पंचायत लेवलाचेर हो जो 80th इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेट केला तो खरोच म्हाका पासून इतली उर्बा भरून येयल्या की खरेंच आमच्या जाणट्यां पासून तेणी खूब एक हें दिलें की प्रोत्साहन दिलें की असोच आमच्या फाटले पिळगेक म्हणजे फाटल्या भुरग्यांक पासून ते असो एक तेंच्यांनी हो इंडिपेंडन्स 80th बरो घडोवन हाडचो अशी म्हाजी इच्छा. आनी हांव सगळ्या त्या पळय आमचे पार्टिसिपेट जाल्या ह्या आरपोरा नागांवचे तांकां देव बरें करूं म्हणटा. माझे नाव जोझफ फर्नांडीस, एक्स पंचायत मेंबर. आयज पयले देव बरें करूंक म्हणटा आमचे एक्स सरपंच रोशन रेडकराक म्हाका हांगा येवपाक सांगलें म्हणून. आनी सांगपाचें म्हटल्यार अशे खूब कमी मनीस आसात जे असले प्रोग्राम करतात आनी आमच्या आरपोरा नागवा लोकांक दाखयता की कितें तरी करूंक जाय म्हणून अशें. आनी दुसरें म्हणटा ते बरो ऑर्गनायज केलो तेणें हो प्रोग्राम शॉर्ट टायमान. लोक भरपूर आहा आनी मेंबरी आमचे आपयले ते येयले आनी म्हाजे एकूच ताका वेल विशीस. फुडलो पॉलिटिकल कॅरियर पळय कितें तेजे मनान आहा, तेणें फुडें सरपाचो बिंदास. लोक तुज्या फाटल्यान आहा आनी ऑल द बेस्ट. हॅपी इंडिपेंडन्स डे टू ऑल ऑफ यू. आणि आज खरेंच म्हाका हांगा एक आमचो रोशन बाबान संदी दिली म्हणून खोश भोगता. लायक हो प्रोग्राम ताणें पळय आज इंडिपेंडन्स डे घडोवन हाडलो ताजे पासून पयले सुवातेर तांचे आभार मानता. तुमी मिडिया हांगा येयली कवरेज दिवपाक तुमचेय आभार मानता. तर म्हाका तरी अशें दिसता हो आमचो डायनेमीक पर्सन रोशन रेडकर आतांच न्हू बट रायट फ्रॉम द टायम ही इज कम इन द पंचायत ही हॅज बीन डुईंग दीस गूड वर्क टुवर्ड्स हीज विलेज. आनी एक भुरग्यांक खातीर कितें तरी करचें, गांवां खातीर कितें तरी करचें हाची ताका खूब उमेद. ओके, सो म्हाका दिसता आमी ताका एनकरेज करपाक जाय. आनी जर आमचो देश वयर सरतलो जाल्यार एक गांव पयलो वयर सरपाक गरज आसा. गांवांत बरें डिवेलपमेंट, भुरग्यांचे जावं जाणट्यांचे डिवेलपमेंट जावपाची गरज आसा. ताच्या वरवीं आमचो कंट्री पासून डिवेलप जावंक शकता. तर रोशन बाब
congratulations and thank you so much for organizing this wonderful event for all of us. And I always wish all the best and all the success to you in your life. No matter what, तुका कोणूय कितलोय सकयल घालूंक वावरुनी, बट हांव जाणा तुज्या मनान तूं लायक यू आर क्लियर आनी गॉड इज ऑलवेज ब्लेसिंग यू and will keep on blessing you day by day. We want to wish you all the best in your life and never be discouraged with anybody's thoughts, anybody's wrongdoings towards you. Keep it up. Thank you so much. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.